हे हांगा हो जागो म्हणटा आमी काट्टे अशें म्हणटा गावडोर भागा पडटा हे काट्टे काट्टे म्हणून शेत हे कमीत कमी आमगे एक 4-5 जाणां भावां शेत आसा सो हे कमीत कमी 3 खाणी शेत आसा 3 खाणी शेताक सगळे आमगे टोटल हे लॉस जाले आसा आनी तशेंच आमचे कणगां रोयल्ले आसा ते बी सगळे गेले आमचे सायडीच्यान आसा आनी रोव घातलो आसलो कमीत कमी आमगे सारे ते घातले तेंय वेस्ट जाले शेण घातले शेताक सगळे आतां हे शेत रोवपाक शक्यतो अशें दिसना म्हाका पूण ट्राय करतले तरी आसतना आमी पळोवपाक कित्याक ह्या शेतां सगळे आतां माती सामकी हे पडलेली आसा फातर येवन पडले आसा हे टोटल गेले आसा शेत उदक भितर सरपाक कारण कितें तुमकां उदक भरपाक सर मेन म्हळ्यार ह्यो बांदाऱ्या लागून आतां तुमी पळोवपाक शकता ह्या बांदाऱ्याक झाड येवन लागता सगळी आनी एक मेन रिटर्निंग वॉल ना इतलेंच सो ती सगळी झाड येवन लागता आनी उदक ब्लॉक जाता आनी आतां तशें फाटीं वचप जाता आनी उदका मागीर खंय तरी वाट जाय पडटा न्हू ते मागीर आपली वाट घेवन वयता ह्या शेतांतल्यान सगळी उदक हेच्या पयलीं केन्ना पळयलें तुमी ना जेन्ना 2 ऑक्टोबरा जेन्ना जालें पळय न्हू तेन्ना सुद्दां इतलें जालें नासलें हय आज काल चड उदक येयलें सामकें सारकें पुराय हें फुल्ल बुडोवन गेल्लें शेतांतल्यान पळोवपाक नासलें इतलें दर वर्सा जाता अशें काय अमनूच जालें अशें दिसता तुमकां ना अंदूच जालें दर वर्सा ना अंदूच जालें वर्स तरी सावन बारीक अशें वार येयलें जाल्यार तशें ते व्हळाक अशें सायडीच्यान वयता पूण हे अंदूच हें चड सामकें हें जालें तुमी शेण घातलें ते तुमगे ते व्हांवून गेले आसा शेण गेलें सारी तशें घातलें ते पीक आतां फुडें येतलें दिसता तुका आतां ना पीक येवचें ना आनी आतां लेट जातलो न्हू जर अशें परत रोवपाक गेलें जाल्यार तो लेट जातलो अशें आतां कमीत कमी 3 खाणी शेतां म्हळ्यार आमी चरी मारले ताका कमीत 3 बॅग तरी सारें आसा प्लस मागीर शेण घातलें आसा मागीर ट्रॅक्टरान हें केल्लें हें जोडलें शेत आमगेलें अशें करून सो टोटल हें 3 खाणीचें शेत आमगेलें नुकसाण जालें आसा बंदाऱ्या खातीर तुका प्रोटेक्शन वॉल जाय अशें तुका म्हणपाचें आसा म्हणपाचें हय सारकें आमगे एक रिटर्निंग हें जाय वॉल जाय हांगा त्या संबंदी पयलीं कोणाक सांगलें बी तुमी रिटर्निंग वॉल जाय म्हणलें ना हेचे फुडें आमी केन्ना सांगलें कित्याक पयलीं अशें जालेंच ना न्ही अशें 2009 जालें तें आतां 2024 जालां 24 जाला हय जेन्ना ते बांदारे म्हळ्यार बांदारे घातले गेले पूण तेजी आतां JCB लावन न्हंय जी आसा ती रुंद करपा जाय आसली नाल्यार उदक एक लायनीन वयतालें न्हू आतां आमचे भाट आसा पळय ह्या भाटा सायडीच्यान आमी कटी काडून दवरल्या पूण ते व्हळाचेच फातर काडून कटी लावन ते कितले तेंप म्हळ्यार उरतले आर्थीक साधन घरां पयशे येवपाचे कितें सोर्स कितें कोण गव्हर्मेंट जॉब करता घराक ना आमचो कोण ना गव्हर्मेंट जॉब कितें सोर्स कितें काजू सोर्स म्हळ्यार हेच आमगेलें शेत करून शेत काजू इतलें जशें आमगे कणगां मानी आमी रोवता तशेंच वर्सा जें कितें मेळटा पळय तेच आमची परत हें करपाक पूण अशें करून आमी कामाक कोण ना म्हळ्यार ह्या वर्सा तुमी आतां म्हणटा कणगां आनी शेत हें पुराय नश्ट जालें पुराय नश्ट जाला हय हितूंतल्यान कांयच इनकम सोर्स येवपाक चान्सीस ना चान्सीस कमी कणगां जर सगळें गेलें कित्याक ते जर जावचेंच ना शेतांनी जर म्हाका दिसना ह्या वर्सा रोयलें जाल्यार ते धान परत बरें मेळटलें अशें कित्याक टोटल हे शेत येवन गेला आसा आनी सगळें पिड्यार जावन गेलें आसा शेत त्या संबंदी शेतकी अधिकाऱ्यांक कितें सांगतले तुमी शेतकरी अधिकाऱ्याक सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक आमकां सरकारान एक मदत करची इतलेंच त्या शेतकार ह्यो शेतूच रोवन शेत जावं जे आमचे बेस्ट भाटां आसा तेच रावन कित्याक आमी गांवांनी रावता गांवांनी म्हणल्यार आमगे हेच शेत भाट कितें आसा तें खावन रावपाचें आमी कित्याक गव्हर्मेंट नोकरी जर पळोवपाक गेल्यार आजकाल खूब डिफिकल्ट आसा सो नोकऱ्योय त्यो आमकां पावना गांवांनी अशें करून आमी सर्वसादारण बारीकशे मनीस आसले तांकां आमी कितें आसा तें हेजेर डिपेंड आसा अजून म्हळ्यार शेत पळय आतां पळय गेलें न्हू पावसाचें परत जावपाक शकता ना परत जावपाक शकना कित्याक लागून परत जावपाक शकना म्हणटा तुमी मागीर ते धान परत हें जावन वयता न्हू उठोवन वयता पळय हय मागीर ताका दुसरें परत बी हाडून तें परत किल्लोन हें करपाक टायम वयता मागीर पीक जायना सारकी म्हणटकीर आतां कितें करपाक हें सगळें आतां शेतकऱ्यांक लुकसाण जालें हय लुकसाण जालें तुमचें आतां मेन अर्थीक साधन म्हळ्यार पयशे येवपाक साधन म्हळ्यार काजू आनी शेत शेतूच हय मागीर शेत ना जाल्यार आतां कशें करून जावप फुडें ना तेंच न्हू आतां विकते म्हणटा न्हू हाडून जायना पळय काजू न्ही शेताचेर जगपा न्हू आमगे लोक आनी कांय उपाय ना हें दोनी मेन हें आमगेलें मागीर तुमी आतां ट्राय करतले परत हें करपाचें हय हय ट्राय करतले हय जातले ट्राय करता पूण पीक जायना रे तशी पीक येवपाक गॅरंटी ना ना कमी येतलें म्हळ्यार जाल्यार नाल्यार कीड लागप जाता व्हळाचें उदक भितर भरलें हय हय कीड लागप जाता हें मागीर लेट जावप म्हळ्यार खूब लॉस जाता तें शेतकाराक आमी पारंपारीक पयलींच्यान करून येयलें म्हूण तें करपाक पडटा पळय घरांतले सगळे मनीस म्हणून करता हय करता मनीस भायले मनीस घेवन करपाक जायना जालें पळय कित्याक तांकां पयशे 1000 मागता कोण 800 मागता कामेले म्हळ्यार 700-800 रुपया घेता पळय
जायना न्हू आतां घरांतल्यान परवडना. करूं पडटा हय घरांतल्यान यूज केलें. हय हय अशें केन्ना हेज्या पयलीं जाल्लें 2 ऑक्टोबराक एक फावटी जाल्लें पळय 2 ऑक्टोबराक तेजे नंतर आतां हय हें सामकें आतां परत तशें 2 ऑक्टोबरा भशेन जालें काल जो पावसाचो हुंवार आयलो ह्या हुंवारान काणकोणच्या लोकांक 2 ऑक्टोबराक जो पूर येयल्लो त्या पुराची याद करून दिली. कांय शेतकारांक तर अशें म्हणणें आसा की 2 ऑक्टोबरा येयल्ली तेज्या कितलेशे पटीन चड उदक येयल्लें. हाचो चडांत चड फटको जो आसा हो शेतकऱ्यांक बसलेलो आसा. गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या भागांतल्या शेतकऱ्यांक बसलेलो आसा. हांगा अनेक पुलच कोसळ्ळेले तशेंच शेतांक मेजर प्रमाणांत शेतांक जवळ जवळ 60 ते 70 प्रमाणांत शेतांक लुकसाण जाल्लें आसा. कांय शेतकारांचें अशें म्हणणें आसा की तेंचें परत हें शेत करप तांकां खूब डिफिकल्ट जातलें कित्याक तेणें जे कश्ट घातलेले तें शेण घातलेलें तितूंत भितर कांय खत घातलेलीं ती सगळीं हुंवारान व्हांवून गेल्लीं आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या ह्या लोकांचो मेन सोर्स इनकम सोर्स म्हणल्यार काजू आनी शेत. जेन्ना काजूची तांकां ह्या वर्सा पिकावळ कमी मेळ्ळी आनी आर्थीक सोर्स तांकां कमी मेळ्ळो तेन्ना शेताचें अशें जालें तेंचें मोठ्ठें आर्थीक संकट कोसळलेलें आसा. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.